दिवचल अडवळपाल वाठारात खण काम करपाचेर थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा। वाठारात खण काम करून सगळे उदकाचे साठे नष्ट जाले आणि गावात परतून खण सुरू केल्यार गाव नष्ट जातलो अशें थळाव्यांनी सांगले। अडवळपाल थळाव्यांनी परतून एकदा गावात खण काम करपाचेर विरोध केलो। 15 मार्चाक भौशीक सुनावणेचो निर्णय घेतिल्लो। खण कंपनी चुकीचो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल दिता असो थळाव्यांचो आरोप आसा। देखून कंपनीन सारको अहवाल दिवचो, मागीर भौशीक सुनावणी करची आणि ग्रामसभेत थळाव्यांनी खण काम गावात नाका अशी मागणी केल्या। खण काम करून सगळे उदकाचे साठे नष्ट जाले आणि गावात परतून खण सुरू केल्यार गाव नष्ट जातलो अशें थळाव्या लोकांनी सांगले। ते आणखी घरा वयतली खंय हो एक मोठो प्रश्न आसा। त्या लिजानीची घरां आसा, देवळां आसा, पाण्याचो प्रवाह आसा, ती पयली भायर काडची, ती भायर काडटली खंय आणि वयतले खंय हो पयलो प्रश्न आसा। आणि जागाच ना नाही ते सोडून तुम्ही हे करचे असे म्हणणे ती सोडटले पण ती सोडटले कशे थंयसरच तेंचे जे बाय आसा ते वयर उरले आणि ती खण जी आसता ती सकयल मायनी बद्दल तुमचे डिसिजन कितें आहा लोकांचे? आमच्या मायनीच्या बद्दल म्हणजे खरें तिसर ती मायन खरें म्हणजे सुरू जावपच ना, काय फरक पडना तुमकां नाकाच, आमकां मायनच ताका काय उपयोग ना। ते सगळे आज व्हड सुकलेले आसा, तो जोरच ना जाला तेन्ना अशें जावचें न्हू। त्या खातीर आमी ग्रामसभेन ठराव घेतला की जो पर्यंत कंपनी आमकां ठोस आश्वासन दिना, आयच्या मिटिंगेन त्यांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणूच ना, आमचो MLA ना, तेन्ना हे आमकां फुडलें जें कितें उलोवपाचें जें आसा तें आमी त्या रिप्रेझेंटेटिव्ह जे कोण येतले तेच्या कडेन उलोवन आमी फुडलें डिसिजन घेतले। नाही आता हे पब्लीक हियरिंग आसा पळय 15 मार्चाक आता, तर 15 मार्चाक ते आता रिपोर्ट कोणी तरी वाचलो थंयसर, कसलो रिपोर्ट तो AI रिपोर्ट तो, आणि सगळो चेंज आहा म्हणटा, तितून कांय सारकें खरेपण बरोवंक ना म्हणटा तो रेक्टिफाय करचो, दुरुस्त करचो आणि त्याच्या नंतर ते तेंच्यांनी पब्लीक हियरिंग घेवचें अशें लोकांनी म्हटलेलें आसा। आमी जी फोमेंटो कंपनीन आपणाक लीज हांगासर चलोवपाक परमिशन मागलेली आनी NOC मागलेली, ती NOC आमच्या मेजॉरिटी लोकांनी डिनाय केल्ली आसा ह्या लेवलाचेर की ह्या ग्राउंडाचेर की AI रिपोर्ट जो तेंच्यांनी सबमीट केलो तो सगळो फॉल्स आनी फ्रॉडुलंट रिपोर्ट तेंच्यांनी दिलो। कारण तांकां जो टर्म्स ऑफ रेफरन्सान जो तांकां गावलो, टर्म्स ऑफ रेफरन्स इन मंथ ऑफ नोव्हेंबर 23 ते तेंच्यांनी रिपोर्टूच पयली मार्च टू मे केलो, हो थंयसर ते सारको प्रूफ मेळटा। नेक्स्ट थिंग अशें आसा आतां की आमचे बरेचशे नागरिकांक, आमच्या ग्रामस्थांक ह्या कंपनीनी फॉल्स केशींनी 2008 अडकयल्ले आसा आणि तांकां अजून पर्यंत मेळना। तेंची सतावणूक जी चालू आसा ती तांकां ताबडतोब भायर काडचे केशींतले आणि मुक्त करचे। त्या नंतर जे आमच्या गांवांतल्यो ज्यो नदी जे नाले आसात जे सिल्टान भरल्या, आमचे फार्मींग लँड जे सिल्ट भरला ते सगळे तेंच्यांनी साफ करून दिवचे। कारण रिपोर्ट आसा हायकोर्टाचो तो सगळे भरलेले आसा म्हणून, आणि WRDचो रिपोर्ट आसा, त्या प्रमाणे तेंचे सगळे साफ करपाचे। नेक्स्ट थिंग आमकां जे पळय लोकांच्यो जमनी, जे लोकांची घरां, आमचे जे वर्शीप प्लेस देवळां आणि पेडां आमची हितून घातल्या, लिजान घातलेली आहा, ती तेंच्यांनी भायर काडची आणि रिपोर्ट तयार करचो। तो पर्यंत आमी जे ग्रामस्थ आहात ते हे एका NOC दिवपाक कशेंच राजी जावचे ना। आणि जी 15 मार्च 2023 बिचोली हांगासर जी जनसुनावणी घेवपाची हे सरकारान हे केल्या मायनिंग डिपार्टमेंट, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, ती ताबडतोब कॅन्सल करपाची आणि नवो फ्रेश AI रिपोर्ट हे कंपनीन तयार करचो, जो आमचे गोंयचेच लोक आणि आमचे जे लोकल ऑथॉरिटी असतल्यो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।